लोलये आणि पैगीण गांवच्या पठाराचेर येवपी इको टुरिझम प्रकल्प, IIT, उद्देगीक वसणूक आणि फिल्म सिटी सारकिले प्रकल्प आमकां नाका। हे दोन्ही गांवचे अस्तित्व ह्या पठारा खातीर तिगून उरला। ह्या पठाराचे हे प्रकल्प आयले जाल्यार सैमाचेर हावळ येतली आणि आमच्या गांवचे अस्तित्व धोक्यात येतले, अशें थळावे लोक सांगतात। लोलये आणि पैगीण कोमुनिदादीन हे प्रकल्प हाडपा खातीर हालचाली सुरू केल्यात। जवळजवळ 10 वर्सां या पंचायतीक आमी येले हे केल्ले आसा। हांव एक लास्ट IIT टायमार जे गोष्टी जाल्ल्यो आनी थोडी गोष्टी हांव एक थोडक्यात तुमकां सांगता। हांवें ज्या लास्ट IIT टायमार सांगिल्लें की लोलये टू पळेल ह्या एरियेक जवळ जवळ आमगेली बीच जी एरिया आसा म्हणजे जी कोस्टल एरिया ती ऑलमोस्ट घेतली आहा म्हळ्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीन। ती हांव तुमकां एक्सप्लेन करता। वाटोऱ्या जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, मागीर शेंद्र्याक जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, कुपां जवळ जवळ 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, तांची 13 लाख ही ऑलमोस्ट आमगेली प्रायवेट प्रॉपर्टीन घेतली आहा, विकला ऑलमोस्ट। आमी आतां फक्त आमी कितें करता हो रिजर्व आमचे खातीर हो फ्लॅटो आमी टोटल जो कितलो थोडोसो आमचे खातीर राखीव आहा तो आमी हो एक आमी आमचे खातीर दवरपाक सोदता। तेतूंत तुमगे रेल्वे येतले, डबल ट्रॅकिंग येतलें, तुगेले 6 लेन हायवे येतले, मागीर हें सगळें करपाक गेले जाल्यार आमकां थंय गांवच्या लोकां खातीर कांय उरपाना। पूण आमगेले जेन्ना 2016 ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी एनिमसली ऑल ओव्हर तुगेले सगळे लोकांनी तेंगे फक्त कोमुनिदादीक एक 50-100 लोक हाडटा आनी ते ऑफर करतात। ऑलमोस्ट 90% लोक तेका ऑफर करून आमी एक थोडी रेजोल्युशन घेतली आनी ती रेजोल्युशन आयज पर्यंत आसा। अजून पर्यंत तेजी आमची चालू आसा म्हळ्यार अजून पर्यंत तेमी चॅलेंज केली की अजून पर्यंत तेंकां बायंडेड जालना म्हळ्यार अजून पर्यंत ती आमी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायती झगडटात। मागीर इतली आसतना ते लोकांक बायपास करून हे थोडे प्रोजेक्ट हाडून हाडटा। मागीर तेजेर हो एक गांवच्या लोकांक मागीर अपील आहा सगळ्या गांवच्या लोकां खातीर मॅसिव सारकी लँड आमची सेल जावपाची कोमुनिदाची, पैगीण कोमुनिदाची आनी लोलये कोमुनिदाची एक सडेन चालू आसा। हितून कोण इन्वॉल्व आसा ते आमी विचारले आमकां जशे प्रूफ मेळटा जशे कोण तितून कोणाक भागीदारी आसा ते थोडे लोक आसात ते आमकां खबर आसा। पूण जेन्ना प्रूफ मेळटा तेन्ना आमी परत तुमकां सांगतले। आमचे कडेन आज प्रपोजल आयला की कुयटी पठाराचेर रोड जो आज पळय मागतात ताचेर आमचो आक्षेप आसा आनी हो आक्षेप आमचो सदांच आसतलो। कारण फ्लॅटोच जर ना जाले जाल्यार फाल्यां मे म्हयन्याक आमी उदक खंयचे पिवप हो मोठो प्रश्न आमचे मदीं आज उप्रासता। कारण जे पावसाचे पळय जे उदक येता ते जर डोंगर आमी काबार केले, फ्लॅटो जर आमी काबार केले जाल्यार फाल्यां ते साचतले खंय? कारण आज जे पळय उदक थंय साचता तेच उदक सकयल आमकां मेळटा आनी तातूंतल्यान आमच्या उदकाचो हो जो प्रश्न आसा ताचो सुटावो जाता। तेन्ना हो जो रोड जो पठाराचेर पळय मागता तो कायद्यानुसार परमिसिबल ना। हाजेर आमी पंचायतीन रेजोल्युशनाय घातल्या, पैंगीण पंचायतीन ग्रामसभेक, आनी हो आमी केन्नाच जावपाक दिवपाना। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मळकर्णीकार।